वीडियो फोकस करनी इसका फोकस करने भाई ओके। हाँ ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लिंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानिधांस्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखानिधांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हांगा हाजी उपस्थित जाल्ले सगळ्या भक्तजनांकय हे क्लासांचो सुस्वागत करता आनी म्हाका हे दिव्य सेवा दिवन परिशुद्ध जेवचे आशिल्ले एक अवसर दिल्ल्याक श्री प्रिया मीनन प्रिया मुरलीधरन चरण प्रभु को आभार प्रकट करता आणि तांकां धन्यवाद देता। आयचे विषय भगवद्गीतेचे 17 अध्यायाचे अवलोकन समरी संचद मागीर आयचे कर्तव्य। भगवद्गीता म्हळ्यार आम्ही ये बद्ध जीव आत्मा हे भौतिक लोकांत कोण कष्ट भोगत असच कारण कसं भगवत विमुखता म्हणटा ताका ते निमती आमकां मायान दोन्ही कार्य आमकां विरुध्यान गेले। एक कसं म्हळ्यार कृष्ण विस्मृती केले अनेक त्रिगुणात्मिक विश्वासु आहारू यत्न दान तपक्रियाचे बंधनांतू गुपसावन गेले। आम्ही दुःखद भोगता जीवन आशिल्ले बोधूच ना केले नतील केले। हे अवस्थाक म्हणजे कसं म्हळ्यार मोह अथवा समोह म्हळ्यार आसा। ते निमती मोह अवस्थेंतू आशिल्ले अर्जुनाक
आरंभारी कृष्ण उपदेश कृष्ण उपदेश दिले कसले त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान म्हळ्यार गुणांतीत येवका आत्मज्ञानांत येवका स्वरूप ज्ञानांत येवका कृष्ण ज्ञानांत येवका कृष्णा बोध अस्थित जावका आनी मोहमुक्त जावका आत्मवान आत्मवान म्हळ्यार आत्मज्ञानांत येवका म्हणून मुखारी कृष्णान दिल्ले उपदेश कोणाक अर्जुना तिन्ही चॅप्टरांत सांगता प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु म्हळ्यार बद्ध जीव प्रकृती गुण सम्मूढ गुणकर्मांतू युक्त बसला म्हणून तशेंच 14 अध्याय सांगता प्रकृतीचे त्रिगुण संपर्क निमित्त जीव हे भौतिक लोकाचे बलांतू पडलो ते भौतिक गुण अथवा हे प्रकृती गुण कसले ताजे प्रवर्तना कशी आनी ते माया बलांतू गुप्सल्ले हे आत्माचे बंधन मोक्ष ताजे विवर हे अध्यायांतू दिलेलो आसा मोहमुक्त अधीन ज्ञान गुणातीत ज्ञान तंतु दिलेलो आसा 16 अध्यायांतू अखेरी सांगता कृष्ण यशास्त्रविधिसृज्य वर्तते कामकारः न सिद्धिम् आप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुं विकार्यसि म्हळ्यार शास्त्र विधी प्रकार जेव्हा आम्ही कर्म करता गेले म्हळ्यार शास्त्र प्रमाण प्रकार आणि गुरु संत जना गेले आज्ञा आणि वचन पालन करून आम्ही कर्म करता कसलाक ज्ञान संपादनाक मोहमुक्तीक म्हणून सांगितलं असं तसे एक राजा मोख सरे मोख मुक्ती म्हणून सांगतना अर्जुन सांगता इकरा अध्याय आरंभारू कृष्ण अर्जुन सांगता कळवा कसं मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संस्कृतं यत्योक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम कळवा मोहयं विगतो मम मीग मोह नष्ट जाले कशी कृष्णा पळय तूं म्हाका आध्यात्म विशयांतू परम गुह्यम जे आशिल्ले आध्यात्मिक विशयांतू म्हाका ज्ञान दिवन अनुग्रह केले ते मिगेल मोह विगत जाले नष्ट जावन गेले कृष्णा म्हणून सांगता पळय कृष्णान एक भगवद्गीता उपदेश दिले कसले मोह नष्ट करूंक कळवाय आमगेले मोह नष्ट कर कृष्ण अर्जुनाक न्ही अर्जुनाक मुखार राबून आमगेले मोह नष्ट करूंक येता आमी सगळं मोहान नसोवची ताका संशय काय ना मोह मोह विमुक्त म्हणून कोणाक कसं म्हणजे येवची ना तावळ आमगेले मणके आशिल्ले जनांक गेले बद्ध जिवांक गेले मोह विमुक्त करूंक येता कृष्ण हे भगवद्गीता उपदेश करून दिता मोहाचे म्हळ्यार अखेर कृष्ण भगवद्गीता अखेर सांगता निमगीता कृष्ण अर्जुन लागी हे अर्जुना कच्चित् एतच्छुतं पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा कश्चित् अज्ञानसमोहं प्रनष्टते धनंजय पळय अर्जुना पळय हांव आतां तुका हे उपदेश दिले तूं ते श्रद्धेन आयकल ना कशी एकाग्र चेतसा एकाग्र चित्तेरी आयकल न्हू तुवें आतां तुका कश्चित् एदं कश्चित् एदं म्हळ्यार तुगेलें तें आतांशें तें मोहस न्हू अज्ञानासून अज्ञान समोहम ते तुका प्रश्नचे कंप्लीट नाश जालें न्हू पूर्ण जावन तुका नाश जालें न्हू म्हणून गेले
तेवढ्या अर्जुनानं सगळं सांगलंय. अर्जुना कृष्णा कसं झालंय, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युता. पण तुगेल्या अनुग्रहाने म्हाका मी केलं मोह पुरा नश्ट जावन गेल्लें कळवा. आता कसं जालें, स्थिरोस्मी गत संदेहा म्हणून संदेहा म्हळ्यार संशय अतीत जावन हांव मोहांतून नश्ट जालें म्हगेलें मोह. हें तूं कसं पळय आतां करूं सांगलां तें हांव करूंक तयार जावन रावला कळवा. तशी सांगेल सगळे मोह मुक्त जाल्यार आम्ही कृष्णा संगीत कडेन अनुसरण करताच, ते ताजे अर्थ कळवा. मोहाचे प्रथम बिंदू कसं जालें, प्रथम बिंदू म्हळ्यार स्वरूप विस्मृती. हांव कोणा भितर कोण म्हणशील तें ज्ञान म्हळ्यार तें विसरून गेल्लें आमी, तें ज्ञान आमकां आतना कळवा. तशी ज्ञान नासलेलो विस्मृत जाल्लो म्हळ्यार तागेल्याची हांव कोण म्हूण गुंतनातलें मनीस. तो कसो कोणा कृष्ण सांगता, तो एका पशुवदा बुद्धी आशिल्लो मृग समान म्हणून सांगता, मृग समान जावन आशिल्लो म्हणून सांगता कळवा. अशी कृष्ण एक वेळाक सूर्यग्रहणा वेळार कुरुक्षेत्रांत चमकळ जवळी तांच्या जनाक भक्त जनांक संबोधन करून अशें सांगलें. कशें तें, यस्यात्मबुद्धी पुणपे त्रिधातुके स्वधी कळत्रादिषु भौम इज्यति स्वधी कळत्रादिषु भौम इज्यति यत्तीर्थबुद्धि सलिलेन कर्तिचित् जनेषु विघ्नेषु स एव गोखरा. गोखरा म्हणून सांगितलं. म्हळ्यार हें प्रभुपादान एक प्रिय जावन आशिल्लो एक श्लोक जो अति प्रिय हें सकाळी प्रवचनांत आशिल्लें एक प्रवचनांत पुराय हें सांगूस प्रभुपादान केन्ना सांगूस तें हे श्लोक अर्थ कसो जो म्हळ्यार त्रिधातु निर्मिता. त्रिधातु म्हणून सांगल्यार कसं जालें, वात पित्त कफ त्रिधातु. ही त्रिधातु निर्मित हें जड शरीर हांव हे बैल चोरडू इत्यादी म्हळ्यार बैल चोरडू कुटुंब इत्यादी स्थायी जावन गेले. स्थायी जावन गेले सांगल्यार तांकां म्हाका मरणा कळवा, केन्नाय स्थिर जावन आसतलो म्हण कळवा. म्हगेलो जन्मस्थळी जन्मस्थळी ते पूजित कळवा. आनी तीर्थस्थळाचेर साधारण जल कळवा, साधारण जल मात्र म्हणून सांगचे. आनी तांचे थंय आशिल्लें थंय वास करता आशिल्ले तपस्वी जन अथवा अभिज्ञ जन संत जन साधारण जन कळवा. तांगेले संपर्क संदर्शन आनी संबंध म्हाका वचना. अशी चिंतन करचें. एकलो मृगतुल्य पशुवदा बुद्धी आशिल्लो म्हणून कृष्णांक सांगता. गाय येता गड्डा वता म्हळ्यार सा एव गोखरा. गो म्हळ्यार गाय, खरा म्हळ्यार गड्डावा एस म्हणून सांगता. म्हळ्यार आमगेले ताजे भावार्थ आनी एक सांगता कसो म्हळ्यार मनशाक विशेष बुद्धी कसो लावन दिला, मोह निवारणाक, अज्ञान निवारण, काम निवारण, विस्मृती निवारण, कृष्ण ज्ञानाक, स्वरूप ज्ञानाक हे उद्देश म्हळ्यार स्वरूप ज्ञान हे उद्देश सफल करतले तांगेली इष्ट प्रकार तांगेले संकल्प प्रकार जीवन करचे. एकलो तो गोखर जाता म्हळ्यार गायनी गड्डवा फूड आनी रास्कल प्रभू सांगा म्हणून सांगितलं कळ्ळें न्हय. अशें म्हळ्यार कर्मांनी आमकां मुक्त जावचें जाता. मुक्त जावेत कर्मांनीचे आमकां बंधनांत वचचें, बंधनांत पडयत. इंद्रिय प्रीतीक म्हळ्यार कृष्ण प्रीतीक कर्म केल्यार मुक्ती, इंद्रिय प्रीतीक कर्म केल्यार बंधन. ते निमती कृष्ण उपदेश दिता, म्हाका तरी सर्व कर्म करा आनी मोह मुक्त पावयाच म्हणून सांगितलं. म्हळ्यार सो दरफोर
वी हॅव टू एक्सरसाइज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन करता म्हळ्यार वी हॅव टू एक्सरसाइज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन म्हळ्यार आमची शिस्त म्हणटा. शिस्त नाल्यार आज्ञाधारण पालन करता म्हण कळवा. आज्ञाधारण धारण करता म्हण. शास्त्रवचन गुरुवचन संतजन वचन धारण पालन करता म्हणून सांगितलं आसा. म्हळ्यार ते ओबिडियन्स इज द फर्स्ट रिक्विजिट ऑफ डिसिप्लिन म्हणून सांगितलं आसा. अनुसरण आम्ही फर्स्ट अनुसरण करू शिकू का म्हणून ते डिसिप्लिन म्हणून सांगला कळवा. आणि तो आता आध्यात्मिक आयज आम्ही गुरुवचन शास्त्रवचन संत जनांगे संगीत भक्त जनांगे संगीत कडे ते पालन करून वचूका. जाल्यार मात्र आमकां आत्मीय पुरोगती आत्मीय आमकां मुखार वचपाक जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. तशी हे बॅकग्रावंडान हे पश्चातलान जेवका आमी हे 17 अध्याय दर्शन करूं. हे अध्यायांतू फर्स्ट श्लोकांतू सूर कथनाज अर्जुन निंगिता शास्त्र विधी तिरस्कार करून ತಂಗಿಲಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರಿ ಭಕ್ತೀರಿ ಪೂಜೆ ಕರ್ತ ಜನಾಂಗಿಲೆ ಗತಿ ಕಸಲೆ ಕೃಷ್ಣ तनी खंयची गुणारी आसाची सत्वगुणांकी रजोगुणांकी तमोगुणांकी म्हणून कृष्ण ताका चंदुकोन जवाब दिता. म्हळ्यार 2:2:7 अध्याय श्लोकांतू पूर्वार्जित भौतिक गुण प्रकार एकलाले विश्वासू आणि त्या विश्वासू पूजा कर्मादी उद्भव जाता म्हणून सांगता कृष्ण. 8:2:9 श्लोकान सांगता ते आहार रीती 3 प्रकार जनांग 3 प्रकारचे आहार रीती ताचे विवरण करता. इकडे 2:13 श्लोकांतू 3 प्रकारचे यत्न ताचे विवरण करता. 14:16 श्लोकांतू 3 प्रकार आशिल्ले तपा विवरण करता. 17:19 श्लोकांतू 3 गुणांत आशिल्ले तप अनुष्ठान ताचे विवरण करता. 20:22 श्लोकांतू 3 गुणांत आशिल्ले दान ते कशी म्हणून सांगता. मागीर अखेरी 23:28 श्लोकांतू ताजे एक कन्क्लूशन दिता, एक निगमन कृष्णाजी निगमन सांगता. कसं पळय यत्न तप दान कर्म कशी करता. ओम तत्सत ओम तत्सत ओम श्री विष्णू म्हणून सांगून करता. कळवळे मला सकडे कृष्णाक अर्पण करून भगवत अर्पण करून हे विष्णूक अर्पण करून आम्ही कसं कर्म करता म्हणून सांगता. कळवळे कसं कर्म करचे कृष्णाक अर्पण करून ज्याला मग ताका फळ मेळटा ना जाल्यार ताका फळ ना. हे लोकांतू मेळना पर लोकांतू मेळना म्हणून सांगितलें आसा. तशी सुबोधनी हांगा आमकां हे 28 श्लोकाक 8 भाग म्हणून घालेले आसा. एक विभागाचे एक फॅकल्टी भागाचे एक फॅकल्टी मेंबर्स आणि त्यांनी एक श्लोक मंथन करून ताजे अर्थ आणि भावार्थ अत्यंत सुंदर वर्णन करून आमकां बोधी करूं अशे प्रयास केल्ले आसा. ते निमती हांव एक श्लोकाचे अर्थ प्रत्येक सांगून ताजे वयसना कळवा ते हांव करना. कळवा जाल्यार हे भगवद्गीतेच्या म्हळ्यार भगवद्गीता हांगा हे 17th अध्याय 17 अध्यायांतू हे समाप्ती येता भगवद्गीता म्हणून प्रभू सांगता. कळवा 18 अध्याय आसना त्या फुडल्या अध्यायाच्या ते विशयांत चर्चा केल्लो आशिल्ले एक अनुबंध मात्र म्हणून सांगता. तशे हांव आतां 17 अध्यायाचे 4 श्लोक ಸ್ವಲ್ಪ चर्चा करून सांगता तुमकां. 4 कसं म्हळ्यार विश्वास आमगेले कृष्णा अर्जुनान निंगित आसले तांगेले विश्वास कसले सत्वगुणी गेले सत्व रजोतमो गुणांतू आशिल्ले एक विश्वास कळवा तांगेले ते गुणाक प्रकारात 2 प्रकाराचो विश्वास म्हणून सांगिल्लो कृष्ण. कळवा त्यावेळी सत्वगुण आशिल्ले जेन्ना हांकां देवांक आराधन करताची आणि रजोगुण आशिल्ले राक्षसांक
तमोगुणी प्रेतभूत पिशाचांग yang करता सिंगिलस आराधन करता सिंगिलस ते भगवद्गीते तो नवाज अध्याय तो 25 श्लोकां तो कृष्ण संगीत समकारी यान्ति देवप्रता देवान् पितृयान्ति पितृप्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनो अपीमां मळरी सत्वगुणाशील देव आराधन करता जी देवलोक आवतादनी कळवा भूत अंग रजोगुणाशील म्हणजे त्यांनी विंगडा अंगाशील त्यांनी अंग पितृलोकां तो नंतर ಈ सगळे पावताची कळरी भूत प्रेत पिशाच अंग आराधन करते ते लोकांनी पावताची त्याला मक्का आराधन करची कोण पडा तो मी गेलो का पावता म्हणून त्याची अर्थ कसं म्हळ्यार गुणांतू आशिल्लें आराधन आसना तें आमकां भौतीक लोकांतू बसयता कळवा जाल्यार अतींद्रियां आशिल्लें कृष्ण आराधना आत्मीयान आशिल्लें तें आत्माक आमकां संतुश्टी दिता आनी ताका आत्मीय लोकांक पेटयता कृष्णा लागीं पेटयता म्हणून ताची अर्थ मुखारी सांगून दवरला कळवा सत्वरजो तशी सत्वगुणांतू प्रभु आदरान ते परपट्टांतू म्हळ्यार ताजे भावार्थांतू सांगिल्लें आसा अखिलेशील एक पेज परंतु देव पंचोपासना सांगिल्लें आसा देवानी देव आराधन करता जेन्ना सत्वगुणी आता सत्वगुणी म्हळ्यार व्यक्तिशून्यवादी सत्वगुणी आशिल्लो म्हणून प्रभु सांगता त्यांनी पंचोपासना करता ते पंचोपासना करता म्हळ्यार अतींद्रियवादी दोन प्रकार आसात एक म्हळ्यार व्यक्तिगतवादी आनी अव्यक्तगतवादी दोनीचे अव्यक्तवादी म्हळ्यार शून्यवादी परमतत्वांतू ताका परमतत्वाक ब्रह्माक आकार ना रूप ना निराकार निर्विशेष निर्गुण ब्रह्मता तांगे संकल्प तांतू विश्वास पडचे कळवा निर्गुण ब्रह्मवादी म्हणटा तांकां त्यांनी म्हळ्यार प्रभु सांगता सैद्धांतिक विष्णू अरूपी येता कळवा अरूपी विष्णू मूर्ती त्यांनी अरूपी विष्णू मूर्ती करून आराधन करता ते कळवा म्हळ्यार आत्यंतिक या विष्णूक रूप ना नेमती तांणी एक रूप करून आराधन करता एक कळवा म्हणून आराधन करता म्हणून परम दिव्य पुरुषाक ताका रूप ना जाल्यार ताजे विष्णू लेख विस्तरण आसा हे रूप कळवा विष्णू रूप म्हणून सांगता तांणी विष्णू हे रूप व्यक्तिशून्यवादीने तांणी एक रूप करून कळवा विष्णू एक रूप संकल्प करून तांणी आराधन करता म्हणून सांगता ताजे व्यक्तिशून्य ब्रह्माचे एक भाव मात्र म्हणून हांगा व्यक्त केल्लें आसा प्रभु आराधन ते रूप ते आयडिया येता तांणी आराधन करता हे शुद्ध स्वात्विक विश्वास नहीं ಇದೆ कळवा पंचोपासना ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಡ ತೊಳಗಿದ್ರು ಅವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ केल्लें आसता कळवा आता एक सूक्ष्म परिशोधन करून एक परिशोधन केल्लें आसता ते म्हळ्यार ते भक्ती विनोद ठाकराल बुक्स आनी लेक्चर्स मागीर हरे कृष्णा टीव्ही आनी इस्कॉन भक्तांगे लेक्चर्स हे बरायशे आयकून वाजून आज तांसून मेळ्ळेले ते एक साक्षात्कार हांव तुमकां संक्षिप्त रुपार हांगा सांगून दिवपाचो प्रयास करता भक्ती विनोद ठाकुराच्या दर्शन कसं म्हळ्यार तीन तरा आशिल्लें दर्शन सांगिल्लें आशय सांगिल्लें सांगा एकच म्हळ्यार भारवाही आनी सारग्राही एक क्लास म्हळ्यार भारवाही म्हळ्यार भौतिक धार्मिक आचरण ते ताजे भार वाहन करचें ना म्हळ्यार तांतूच बसचें ना तांतूच वाहन करून बसलें जाल्यार ताजे सार एकच म्हणून मनान केल्लें म्हळ्यार सकट देव आराधनाचे सकट धर्माचे आत्यंतीक लिक्षीक आसलें कृष्णाक म्हळ्यार परमतत्वाक साक्षात्कार करचो कारण ताजे सार तें म्हणून ते सारग्राही म्हणून अर्थ थंय सारग्राही तशी एक कॉन्सेप्ट आनी एक कॉन्सेप्ट म्हळ्यार सांप्रदायिक वैष्णविझम सांप्रदायिक वैष्णविझम स्वातद वैष्णविझम म्हणून सांगिल्लें म्हळ्यार भौतिक सांप्रदायिक म्हणून सांगल्यार भौतिक वीक्षण आशिल्लें पूर्ण भौतिक वीक्षणान देव आराधन करचें म्हळ्यार आनी प्लस विष्णूक
आराधन करचे तशें क्लास सांप्रदायिक वैष्णविझम म्हणटा ताका मागीर तांतूचे अशें दोन म्हळ्यार स्वातदा वैष्णविझम बरें डायरेक्ट विष्णुगा म्हळ्यार परमदत्व विष्णू होता तांचो सकडे येयले अहम सर्वस्य प्रभो म्हणून सांगिल्लें पळय तांचो सकडे कृष्ण तांचो सकडे देव आनी पुराय कृष्णासून उद्भव जाल्लो म्हणून आशिल्लें तें तत्वांत आशिल्लें हांगा सातुदा वैष्णविझम म्हळ्यार तेणी डायरेक्ट विष्णू मात्र आराधन करता विंगड देवांक आराधन करता तिनी हेजे कसं म्हळ्यार कॉन्सेप्ट कसो मेटिरियल वैष्णविझम भौतिक वैष्णविझम म्हणटा ताका तांचो पंचोपासना सगळे येता कळ्ळें पंचोपासना आनी कसं म्हळ्यार स्पिरिच्युअल वैष्णविझम आध्यात्मिक आशिल्लें वैष्णविझम समशिल्लें वैष्णविझम विष्णू मात्र आराधन करचें विंगड देवा आराधन करना आमी इस्कोणान तो भक्ता केला म्हणजे तांणी डायरेक्ट विष्णू मात्र आराधन करचें कृष्ण विंगड देवांक आराधन करूना तशी हे प्रकार पंचोपासना कशी जाल्ले म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार हे ओरिजिन जाल्लें कशें म्हळ्यार मुखारी आनी तो भगवद्गीता 13 अध्याय तो प्रभुपादान सांगिल्लें आसा कळ्ळें हे ब्रह्म साक्षात्काराक 5 अवस्था आसा स्टेज आसा सांगिल्लें आसा ते स्टेज म्हळ्यार स्टेज म्हणून सांगल्यार ताका प्रभुपादान सांग ब्रह्मपुच्छम ते 5 साक्षात्कार मार्गाक म्हणून सांगिल्लें आसा एक म्हळ्यार अन्नमय कोश म्हळ्यार प्रकृतीक आराधन करचें म्हळ्यार प्रकृती सुद्दां आमकां अन्न हें पुराय मेळटा त्या वेळार अन्न आमकां दिवचें दाता कोण पळय आमी ताका तो देव तें परब्रह्म म्हण लेखून आराधन करचें एक सिस्टम कळ्ळें त्या प्रकृतीच्या अधिक देवा कोण म्हळ्यार दुर्गा देवी कळ्ळें त्या दुर्गा देवीक आराधन करचें ना शांत्या म्हणटा हांव संक्षिप्त्या म्हाका सांगचें मस्त वेळ ना ते दोनी कसं प्राणमय म्हळ्यार आमकां अन्न सगळें उत्पादन करपाक आयल्यार ताची केवळ एक शक्ती आहा म्हळ्यार अन्न उत्पादन ताका प्राणशक्ती आहा त्या प्राणमय कोश प्राणशक्ती म्हळ्यार तें दिवचें ताची वयर आशिल्ली एक शक्ती आसा तो सूर्य रश्मी सूर्य प्रकाश ना आयल्यार कसलें अन्न जीव जायना म्हणलें करून तांणी सूर्याक आराधन करूंक सुरू केलें सूर्य आराधन करता जेन्ना सौर्य म्हणटा मागीर तिनेच म्हळ्यार मनोमय कोश म्हळ्यार ते ज्ञानशक्ती दिता म्हळ्यार हे सगळे तंतू जे आसा लिव्हिंग बिंग्स जीवशक्ती दिवचे जीवशक्ती सगळे करचे गणपती ते गणपती आराधन करता गणपती म्हळ्यार ऐश्वर्य संबंध ऐश्वर्य दिता सगळे विघ्न दूर करता कळ्ळें आनी आमकां ज्ञान दिता ज्ञान देवता म्हणून गणपतीक आराधना करूं सुरू त्या ताका गणपती आराधन करचें गणपत्या म्हणटात म्हळ्यार चार एक विज्ञानमय विज्ञान म्हळ्यार आज जी वयर एक शक्ती आसा त्या शिवशक्ती शिवता कळ्ळें शिवतांक सगळ्यांक हें दिता म्हणून जीवत परम म्हणून आशिल्लें तें धारण ते हाजेर आमी शिवाक आराधन करूं सुरू केलें शिव आराधन करता शैवा म्हणटात मागीर पंचाहत म्हळ्यार शिवाक जी पुराय वयर आशिल्लें एक परम जें आशिल्ली शक्ती आसा म्हणून मनाक केलें ताका आनंदमय कोश आनंद परमानंद जें आशिल्लें परम आनंद तो विष्णू कळ्ळें विष्णूला आराधना कळ्ळें विष्णू आराधन करचें हांगा वैष्णव म्हणटात म्हळ्यार हे संकल्प हे पंचोपासना येवच्याक येयले थंय वेळ खंयची म्हळ्यार हे बुद्ध मतां येतरी बुद्ध सिद्धांतम येतरी ते कालघट्टार आमगेले तांकां स्मार्त ब्राह्मण आसना स्मार्त ब्राह्मणाले एक सृष्टी हें पंचोपासना म्हणून सांगिल्लें आसा तें म्हळ्यार शांकर अद्वैत प्रभावान तो उद्भव जाल्लो आसा म्हणून सांगिल्लें आसा कळ्ळें तशें हे पंचोपासना म्हळ्यार हे ಸ್ವಲ್ಪ कॉम्प्लिकेटेड एक विशय येता म्हळ्यार हे ಸ್ವಲ್ಪ संकीर्ण जें आशिल्लें एक विशय येता हे प्रकार हे पंचोपासना म्हळ्यार ताजें आत्यंतीक लक्ष्य म्हळ्यार ब्रह्म साक्षात्कार आत्यंतीक म्हळ्यार स्टेज बाय स्टेज न्हू आशिल्लें एक प्रोसेस म्हळ्यार ब्रह्मा परमतत्व परमतत्व पावचे आशिल्लें एक स्टेज हे पंचोपासना म्हणून सांगिल्लें आसा कळ्ळें हे पंचोपासना प्रकार पंचोपासना भजनय आसा कळ्ळें तें तुमकां कळटा पंचोपासना भजना
म्हळ्यार निम्न स्थलार साकून उन्नत स्थलार पावच्या एक एक प्रक्रिया एक प्रोसेस हे पंचोपासना म्हणून सांगितलं. तेणी ती भक्ती विनोद ठाकूर सांगता हे निंदनीय नाही, वंदनीयची त्याला निंदनीय नाही म्हणून सांगता. कळवा. तशी आमकां डायरेक्ट विष्णूक आराधना करची ना, तांकां तेचा समजले वैष्णविझम म्हणटात. कळवा. ते वैष्णविझम इस्कॉन सगळ्या म्हळ्यार ते डायरेक्ट विष्णूक आराधना करचे भक्तदा उपासना करचे. आनी तुझे कॉन्सेप्ट तूं म्हळ्यार सारग्राही म्हळ्यार ते सार आमी स्वीकार करतात. कळवा. हाजे सार कसं सगळे हाजे धर्माचे सार म्हणजे परमतत्वाक साक्षात्कार करता. ते परमतत्वाक मुखार ते साक्षात्कार केल्लेले आता वैष्णव समाज. कळवा. वैष्णव म्हणून सांगता. तशी स्वातदा वैष्णव आणि स्पिरिच्युअल वैष्णविझम, मेटिरियल वैष्णविझम ते सांगले न्हू. मेटिरियल वैष्णविझम आणि स्पिरिच्युअल वैष्णविझम सांगले तिनी कॉन्सेप्ट. म्हळ्यार स्वातिक वैष्णव असं आता आम्ही फॉलो करतात. कारण ते ब्रह्म माध्व गौडीय वैष्णव संप्रदाय म्हणून ताका सांगता. आमी संप्रदाय तशें 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 म्हणटा पळय तें आतां म्हळ्यार ताजें हें आमकां हांगा डिस्कशना हांगा पूर करया. मागीर नेक्स्ट आमकां अशें म्हळ्यार रजोगुणाचेर विश्वास, ते विचित्रियांचेर विश्वास आसा. म्हळ्यार तांणी यक्ष राक्षसांक आराधना करची नव्हता. यक्ष राक्षस म्हळ्यार तांकां यक्षान कुबेर व्हड धनीक जे आशिल्ले. राक्षस म्हळ्यार व्हड व्हड राक्षस जे आशिल्ले इवन रामाक कोणाक रावणाक आराधना करची नासत. कळवा. तशी राक्षसांक आनी धनी लोक म्हळ्यार आतां काम करचे धनी गेल्या देव म्हणून ताका आराधना करता म्हणून सांगता. देव आराधना केली धनी तुमी केल्या प्रत्यक्ष देव म्हणून ताका आराधना करचे नासत. तशी जे पॉलिटिशियन्सांक व्हड व्हड पॉलिटिशियन्सांक आराधना करची नासत. फॉर एक्झाम्पल हांगा तमिळनाडान तूं जयललिता एक देवस्थान करून आराधना करची नासत. तशें जे सिनेमा स्टारांक सगळे पण तांगे फोट सगळे घरा सकयल दवरून आराधना करचे आरती दाखोवचे नासत. कळवा. तुमकां कळत आसतलें. कळवा. तशें केरळांत पळय स्पायडर टेंपल म्हणून आसा. स्पायडर म्हणून कळ्ळें. सायलो देवस्थान म्हणून आसा. कळवा. चलंदी टेंपल म्हणटा ताजें हांगा मलयाळांत. केरळांत एक स्पायडर देवस्थान आसा. थंय सांगता स्पायडरा दवरून आराधना करचें नासत. कळवा. मोई देवस्थान मोईक आराधना करता देवस्थान ताका हांगा केरळांत उरुंबच्चन टेंपल म्हणून आसा. कळवा. उरुंबच्चन टेंपल म्हणून एक देवस्थान आसा. ते गजाल सांगचे हे बुलेट मोटरसायकल आसना 350cc बुलेट मोटरसायकलाक आराधना करचे जे नासत. ते राजस्थानांत हांगा ओम बण्णा ते रेल्वे स्टेशना लागीं ते पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थानांत खंय ताजे देवस्थान आसा. हांव अशीं सोडचें न्हय हें. कळवा. ब्लफ करचें न्हय. तुम्ही गूगल सर्च केल्यार हें मेळटा. हें पुरो हांव सांगिल्लें पुरो आसता. कळवा. त्या देवस्थानाचे डिटेल्स पुरो तुमकां मेळटले. कळवा. तशी ते बुलेटाक आराधना करचें ते आयकलें जाल्यार तुमी हें करतले विस्मय करतले. कळवा. ताका आराधना करून भजन म्हणून नुस्तें करता तेणी. कळवा. डान्स करचें आसा. कशें तें ओम बुल्लडीश हरे स्वामी ओम बुल्लडीश हरे सवारी जनों की संकट भ्रमण जनों की संकट क्षण में दूर करे ओम बुल्लडीश हरे. चंद भजन सगळें म्हणटा काय तांणी थंय. कळवा. तशी मागीर ते जालें न्हू. मागीर तमो गुणांचो आशिल्लें आराधना क्रम तांगेले विश्वासू हे भूत प्रेत पिशाच तांकां आराधना करची नासता. भुताक ओलवंद न्हू भूतांनी करून नंचे आसा. कळवा. ते केरळांत सगळें समान आसता. कळवा. केरळांत मुत्तप्पन देव समान आसता. मुत्तप्पन देवस्थान सगळें आसता. तेजे प्रसाद आयकला तुमी. प्रसाद म्हळ्यार थंय सोराय आनी मूग शिजयिल्ले दिवचे. मागीर जळक सुके जळके भज्जून दिवचे. हे तांचे प्रसाद.
हांव तें चमकलो लेग वळखम तेजो खाय न्ही तें शी पळयलें मात्र एका अळसुकीन कळवा तशेंच काय तो वणताल म्हणून बडा म्हणून सांगता नंताची गाणं बांदून एका गरगाडी येवन तांची करतात तशी कर्कट सगळं म्हणटा ते वेळो ते वेळार कळवा हाजे सगळे उद्देश म्हळ्यार इंद्रिय तृप्ती कळवा इंग्रज सर न्ही इंद्रिय तृप्ती आमचे तरा आशिल्लें हें करून घेता म्हळ्यार एका एक विश्वासू एका एकले तुगेले विश्वास तुका रक्षण करो म्हणून सांगता यादी आसा यद्भाव तद्भवति म्हणून सांगितलें यद्भाव तद्भवति कळवा कसले भाव बळा ते येता त्या भावार आमी हें करतालीं हें सगळें विचित्र आशिल्लें एका विश्वास आसा ते विश्वास प्रकारे ती तांणी हें करतालीं तशी आहार आमगेले आहार सांगुया आहार म्हळ्यार सत्व रजो तमो गुण आशिल्लें आहार असो कळवा हांगा कृष्ण सांगता म्हळ्यार सत्व आहारू म्हाका अर्पण करून म्हाका ऑफर करा निवेद करून खावका प्रसाद यावन खावका म्हणून सांगता कृष्ण पत्रम पुष्पम फलम तवयम यमये भक्त्या प्रयच्छति कळवा सांगिल्लें आसा जळके मास लसूण सोराय ना यो पाप प्रयच्छति म्हणून सांगता कळवा जळके मास लसूण पियाव सगळे सोराय हे न्ही हे पाप वस्तू म्हाका निवेद करून म्हणून कृष्ण एक दोन तमच्यान सांगता कळवा इनडायरेक्ट हांव सांगता आमकां कळवा कशी प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरप्सोपि जायते म्हणून सांगिल्लें आसा प्रसाद केल्यार सकळ दुःखांसून सकळ मोहांसून आमकां मुक्ती जाता कळवा कृष्ण सांगता तशी प्रसाद खावका सत्व आहार ऑफर करून प्रसाद यावन खावका तशी माया आमची आमकां मेळटलें म्हणून सांगिल्लें आसा ते निमती कृष्णोपदेश आमी स्वीकार करता सर्व म्हळ्यार सर्वयत्न दान कसं आमी करता जी सर्वयत्न दान तपा हे कर्म सगळे विष्णूक समर्पण करून ओम तत्स विष्णू तत्सत विष्णू ओम तत्सत ओम तत् विष्णू म्हणून आमी सगळे कर्म तशी करता सगळं तपा सगळं अनुष्ठान करता कितें सांगिल्लें आसा यत् करोषि हांगा भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा मुखारी सांगा यत् करोषि यदस्नासि यत् करोषि यदस्नासि यत् तपस्वी कौन्तेय तत्पुरुषोदर्पणम कळवा कसं करता ते सगळं म्हाका अर्पण करून करता म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार तशें केल्यार कसं आमी गुणातीत जाताची आनी इंद्रियातीत जाताची तशी आमकां मोक्ष मुक्ती मेळटा विष्णूक विश्वास नतिले करचे कसले कार्य यत्नदान तपा ते असत म्हणून सांगिल्लें आसा असत म्हळ्यार ताचो कला कशी जाता टेम्पररी अनित्य जाता ते हे लोकांतूय परलोकांतूय कसलेय प्रयोजन रहित जाता ते कसल्याची प्रयोजन ना ते तशें केल्यार मोहमुक्त जावचें जायना मोहयुक्त करता ते हे आतां जे अध्यायाचें सारांश कसं म्हळ्यार अश्रद्धया हुदं दत्तं तपत्तत्वं कृतं चेत् असत इति उच्यते पाता न च तत्प्रयत्न नो ह्या म्हणून सांगिल्लें कसले आमी कर्म करता पळय ते सगळें कृष्णाक अर्पण करून करता हेच आमकां शिकूं आशिल्लें पाठ कळवा म्हळ्यार कसलें आमी कर्म केल्यार कसलें ना आमकां बेस जें आशिल्लें हांकां म्हळ्यार आमी कसलें संन्यासी येवनय कळवा आमी आमचो गृहस्थांचो बैसून कर्म करचें जें नाता त्यावेळी आमी कर्म करता येता त्यावेळी आमी कर्म करतना सगळे विष्णू कृष्णाक अर्पण करून करता तशी केल्यार आमकां हे भौतीक बंधनांसून मुक्त जावचें येता म्हणून हाजे सार कळवा तशी आमी गुणातीत जावका काही गुणांतर पुनः कर्म करून जे म्हणून तेजे हाजे हे विशयाचे ह्या अध्यायाचे सारांश कळवा तशी हांव हांगा हे तुगेल्या वाणी हांगा समाप्त करता कसलेपणी तुमकां संशय आसल्यार तातूंत येवंक मेळटा तुमी श्रद्धारी उमेदीरी आनी मन दिवन तुमी आयकून बसले तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता तुमकां आनी कसलेपणी संशय आसल्यार मला नेमकं मेळटा
जाल्यार म्हाका गुर्त तशें हांव सांगता. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अनंतानंत धन्यवाद प्रभूजी. मस्त इंटरेस्टिंग आशिल्लें सेशन. सगळे भगवद्गीताचे अवलोकन केले तुम्ही आणि 17 अध्याय विचार जावन आमकां सांगून दिले. कोणाकय कसले डाऊट असता निमगो वेता खंडीत सगळ्यां डाऊट असता इता म्हळ्यार अर्जुनाल स्टार्टिंग क्वेश्चनाची शास्त्राचे विधिविधान गोतन तिले श्रद्धेन प्रितीन करचे कर्माचे करतले कसं जाता म्हणून अर्जुनान प्रश्न ते आमकांय सक्कड जण अन्वय जाता आसा. आमकांय मस्त शास्त्र विधी गोतना मालगड्यान कोर नायला आमी करता आसाची खंडीत सगळ्यांक डाऊट असता. कोणाकय डाऊट असता निमगो वेता. हरे कृष्णा. अनम्यूट कोन निमग्याची. चूगेने सांगून गेला रे माफी मागता लागीं कितलीं बरिश्ट भक्त जना असं जे आमगेल्या ऑनलायन तो वेदीन तो कसले आसला हांव कसले म्हणे चूक सांगला करेक्ट कर येता कसले म्हणे ऍड करू असले ऍड कर येता. हरे कृष्णा प्रभुजी. दंडात प्रणाम तुमका. मुरलीधर चरण. प्रभुजी भारी लायक आशिल्लें सेशन. एक क्वेश्चन आशिल्लें प्रभुजी. बेसिकली आमकां गोत्तास की मस्त कसाला प्रार्थना करू वत्ताले तांकां गोत्तासा ते राईट नाही म्हणाले. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही सांगले स्पायडर बुलेट नॉन ऍक्सेप्ट करू जायना तसल कडेन वच्चे. सो जाल्यारय त्यांनी इतमितीन तसलंतू एडिक्शन जाता जी म्हणाले एक प्रश्न केन्नाय मना आशिल्ले तसलंतू वर्शिप करचे खातीर प्रार्थना करचे खातीर. ताका सांगिल्लें शास्त्र विधी कसं म्हणून आमकां मुखार कळका ते आमगेले गुरुजना आनी संत जना पुरो सांगून दिता. फॉर एक्झाम्पल इस्कोणा जाल्यार आमकां कसं विचित्र आशिल्लें एक तर आशिल्लें विश्वासारी आमी एक पूजा आदी कर्म करताची ताका कसलें शास्त्र संबंदीत ना ताका कळ्ळें. तशें आशिल्लें कारण आमी ते मनान करता तशी ओगोर 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 आमी एक सोडता. म्हळ्यार आमी पारंपरे जावन करचे आशिल्ले ट्रेडिशनली जावन करचे आशिल्ले सुमार कार्यक्रम आसा हें जावन आशिल्लें ते पुराय आत्मीय उद्देश जावं म्हणून सगळे भौतीक उद्देशार करचे पुराय भौतीक उद्देशार कसं कर्मफळ आमी करताची ताका तत्काळ आशिल्लें म्हळ्यार आसतच तें तत्काळ आशिल्लें तें टेम्पररी जावन आशिल्लें ते टेम्पररी आशिल्लें तें हें कसं म्हणून आमकां बाय प्रॅक्टीस करता वता मुखार कळ्ळें. ताका आमी हें पुराय भगवद्गीता भागवत हें सगळें आमी म्हळ्यार ह्या प्लॅटफॉर्मार सगळे केन्नाय सांगता आसाची कळ्ळें. आमी तें मनान करता कळ्ळें. ते अर्थ मनान करता कळ्ळें. कृष्णान हांगा पुरा सांगिल्लें आसा अंधविश्वास कसो म्हणून कृष्णान पुरो सांगिल्लें आसा ते इनडायरेक्टली हांव पुरो सांगिल्लें आसा ते आमी मनान करता. तशें ते मनान करता गेल्यार भक्त ज्ञान संपर्क करता ताका सत्संग जावपाक म्हणून सांगता. सत्संगान मात्र आमचें हें सगळें कळटा. आतां पळय आमकां इस्कोणा येवन मस्त सगळें कार्य आमकां कळ्ळें तर कसं आराधना क्रम आतां पळय फूड दवरून आमी कोण येवचे आशिल्लें आराधना ते सोडका म्हणजे सांगना कोणी कळ्ळें. आतां पळय आतां भक्ती विनोद ठाकुरान सांगीत कसं म्हळ्यार बुकां म्हळ्यार आनी तूं कसं पळय चांग ते आमी एक्सेप्ट करता. आतां पळय आर्यन म्हणटा पळय स्वॅन कसं म्हळ्यार ताका हे उदकान एक दूद उठून दवरल्यार ते दूद मात तो काडटा उदक सोडटा. तशी आमी आतां क्रम आसलो आमगे आमी अनुश्ठान कोण येवचे अशें क्रम तांचो चांग कसं पळय ते आमी अनुश्ठान करता वायट सोडटा कळ्ळें. आनी सोडा म्हणजे कळ्ळें महात्मानी पुरो सांगला म्हणजे कळ्ळें. तांणी ते आर्यन म्हणून सांगला म्हळ्यार स्वॅन कळ्ळें. स्वॅन आल्या ते विशय रस्मा आमी ते फॉलो करता कळ्ळें. चांग आमी काडका वायट सोडटा कळ्ळें. कसले जे आमी करचे आशिल्ले ते अनुश्ठान हें सगळें आमी सोडका म्हणून कांय सांगना. आमी करता जे काही उपासना करता देवार पुजा ते पुजा इवन आमी सत्यनारायण पुजा ते सगळें चांगाची ताका वायट म्हणून सांगना. ते सगळे भौतीक लक्ष्यार करून नजे आत्मीय लेवलार पावच्याक आशिल्ले उद्देशार करता कळ्ळें. ते उद्देशार करता. देवा पुजा करता देवाला आमकां भक्ती दिवका कृष्णाला भक्ती दिवका तुमी सगळे कृष्णाला भक्त तुमगेला अनुग्रह कसल्यार आमकां कृष्णा भक्ती मेळटले
म्हणून जाय तशी आशिल्ली प्रार्थना आमी करता ताजे ते रेक्षार यावका आमी एक कार्य करता ताका सांगितले करुशी दर्शनासी जोगोशी ददासी तशें अखेरिया तो संगिलाय 28 श्लोकां संगिलाय कळवा कसं आमी कर्म करता ते कृष्णागर ओम तत्सत म्हणून सांगून कळवा कृष्णागार पण गुण कर काम संख्याचे उद्देश देता कळवा आमको ओगोर ओगोरा आध्यात्मिक भौतिकांसकून आध्यात्मिक नाटका त्याला मात्र आमकां या कष्टांसकून वयर वचूंक येता भौतीक जिवितांसकून आमकां वयर वचूंक येता ते ताजें सारो कळवा आमी कसं करचें बराय सोड का म्हणून कांय सांगनी कृष्णान सांगनी तशी कळवा हांगा अध्यान पुरा सोड का म्हणून कांय सांगनी तांकां कसं बरें हांगा ते करता ते सगळें करता ते म्हाका अर्पण करून करता कळवा ते अर्पण करून केलें जाल्यार ताका तांचो आत्मीय येयलाय भौतीक वता कळवा ते ताजेर वस्तू हरे कृष्ण थैंक यू प्रभुजी हरे कृष्ण कसले आड करूसले आड करीत प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभुजी म्हाका एक क्वेश्चन आशिल्लें आमी ह्या कलियुगांत करचे प्रति एक कार्य यज्ञ म्हणून सांगतात न्हू तशें आमी मनांत देवाल उडकास कोण करताची जाल्यार ओम तत् सत म्हणून सांग हवं तोंडान हरे कृष्ण म्हणला बरो आता कलियुगांत हरे कृष्ण नाव मंत्र आमगेले तेजो महामंत्र ते एक मंत्र पुरो तंत पुराय सक्कड वेद सार तंतस ते हरे कृष्ण एक मंत्र तुमगे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे इति षोडशकं नामने कलिकल्मषनाशनं नादप्रदरो उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते संगीत उपदेश संगीत ते वेदांतो पुरा संगीत कलियुगांतो हरे कृष्ण महामंत्र ते मात्र पुरो आमकां उद्धार करूंक कळवा ते मात्र पुरो आमकां उद्धार करूंक जाल्यार आमी अनुष्ठान कोण येवचे आशिल्ले परंपरागत जे आशिल्ले ते आमकां सोडूं येता म्हणून कितें ते सोडचे नाका तुमी ताका सांगिल्ले हांगा कृष्णा सांगिल्ले कसं कर्म करता पळय तुमी ओम तत्सत म्हणून सांगून कृष्णाक अर्पण ओम तत्सत म्हळ्यार कृष्णाक अर्पण करून करका भगवताक अर्पण करून करका म्हणून सांगता जाल्यार मात्र ताका आत्मीय आशिल्लें कार्य आमकां साध्य करूं येता न्ही आतां भौतिकांतू आमी रोपताची आमी मागीर जन्मजान येवका येता म्हण करतो आमकां जन्मासून मुक्त करूं येता कृष्णान अशी सांगिल्लें हांगा 17 अध्यायांत अखेर आशिल्लें भगवद्गीता उपदेश तो कृष्णाला कसं बळा आमी करताचे ते कृष्णाक अर्पण करून करका जाल्यार तांचो आत्मीय येता आमकां आत्मीय मार्गांत वचचें येता मुखासून वचचें येता ते ताजे उद्देश तेजो कलियुगांत आमी करता येयल्ले अनुष्ठान करता येयल्ले एक कार्य म्हळ्यार हरे कृष्ण महामंत्र जप संकीर्तन जप ते आत्मार्थी हांव करता कसलें तर आशिल्लें अपराध तरी करता म्हूण सांगिल्लें जाल्यार मात ताका फल मेळटा तशें त्यामुळे भौतिकांसकून आत्मीय येवचें आशिल्लें वाट कृष्ण सांगून दिता आमकां मोहांतून मुक्ती करचें मोह मुक्ती आदी दोन अवसान जे आमी कृष्ण सांगता तेची मोहांतून मोह मोह आमगेले अर्जुनाक मोह आयलो आमकां मोह ना आमी मोहांतून मुक्ती येयल्या आमगेले मोह मुक्त करून अर्जुनाक हे उपदेश दिलेले अर्जुनाक मोह एक्चुअली अर्जुना मोह काय ना अर्जुन कृष्णाला उत्तम भक्त एक श्वासांतू एक रोमांतू कृष्ण अर्जुनाला आमकां स्वदेशी ना आमकां तशी करूंक येता तर कृष्ण सांगता जाल्यार मात्र आमकां भौतिकांसकून मुक्ती ना आध्यात्मिकां वचचें जाता कळ्ळें आमकां मुक्त करूंक येता तर कृष्ण भगवद्गीता उपदेश दिल्ले आमी ते करता ना आमी सगळें हे सगळें सांगता करेक्ट तें एक फस्ट एक स्टेप तें कळ्ळें तें येवका आमी आमचें येवका वय आमचे फस्ट स्टेप तें आमी थंय आसतलीं फस्ट स्टेपान तूं बसना जें मुखार मुखार वयर 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 या वचूं का तेजें आपणा पंचोपासनां सांगिल्लीं तेंची पंचोपासनांचो आमकां दुर्गा आराधना करून बसना जाय दुर्गाला सांगता आमकां सुमून मुक्त करी म्हणून कळ्ळें तें आमकां बसना जाय तशी वयर 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 आमचें एक स्टेप जेवन स्टेप बाय स्टेप वयर वचूं का आमी तें हांगा सांगिल्लें भगवद्गीतेंत तेंच सांगता स्टेप बाय स्टेप जेवन वयर वचचें टप्पन आमकां वयर वचचें जावचें ना टप्प जें कोणाक जावचें ना कळ्ळें आमकां हळू म्हळ्यार इतल्या आसक्तीन आसचें न्ही भौतिकांत तोंडाक कसलें सोडूं जायना आमकां कळ्ळें तशी ओगोर ओगोर सोडका आमी तें आमकां ज्ञान येतना मात्र सोडूं येता तें ज्ञान आमकां कृष्ण दिता आमकां तें ज्ञान प्रकाशारी आमी ह्या अज्ञान आशिल्लें तें अंधकार पुरा वतलें ताका हरे कृष्ण मंत्र आतां जप करता वचूं करता गेल्यार आमकां बुद्धी येता आमकां बुद्धी ज्ञान भक्ती दिता कृष्ण कळ्ळें तशी आमी वयर वतलीं ताका आशिल्लें एक उपाय जाय तशीच आमकां हे प्लॅटफॉर्म
मुरलीधरन प्रभुवान केल्लेलें ते उद्देशार जाता. कळ्ळें आमकां ओगोर ओगोर ओगोरा यातना आसून वयल्यान ज्ञान दिवन आमकां मुक्त करून तेचो उद्देश परमज्ञानाचो उद्देश तेच.